शिवोले स्कुलांतले बलात्कार केशींत आरोपी शिक्षकाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 11 सप्टेंबराक निकाल येतलो। आरोपी शिक्षकान केल्ल्या अटकपूर्व अर्जाचेर मंगळारा आर्ग्युमेंट जाले। आरोपीची पुलीस कादयीत चौकशी जावंक जाय म्हूण सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। सुनावणेक आरोपीन कोर्टांत हजर रावचो म्हूण सरकारी वकिलान मागला। ताचेर 10 सप्टेंबराक सुनावणी जातली। शिवोलच्या स्कुलान चवथेच्या चलयेचेर शिक्षकान बलात्कार केला म्हूण केस जाल्या। पुलीस भितर उडयत म्हूण आरोपी शिक्षकान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्लो। मंगळारा चिल्ड्रन्स कोर्टांत सुनावणी जाली। आरोपी शिक्षकाच्या वकिलान घाल्ले आर्ग्युमेंट अशें: आरोप खरे खोटे ते पळोवंक सीसीटीव्ही फुटेज पळोवची। शिक्षक सेकंडरीचो आनी पिडीत चली प्रायमरीची। शिक्षक 38 वर्सां सावन शिकयता, ताचेर कसलोच आरोप ना। घडणूक स्कुलाच्या टॉयलेटीन घडल्या, तो वेळ मदले सुटयेचो। कॉमन टॉयलेट आशिल्ल्यान थंय गर्दी आसता। आरोपान कांयच तथ्य ना। पिडीत चली स्कुलाच्या निलंबीत हेडमास्तराच्या घरा लागसार रावता। आरोपी शिक्षक त्या हेडमास्तरा आड प्रकरणाचो साक्षीदार। हेडमास्तराची शेजान आशिल्ल्यान चलयेचे आवयचे फटीचे आरोप। पिडीत चली बोर्डिंगान रावता, ताका घरा वचपाचे आशिल्ल्यान फटीचे आरोप। सरकारी वकिलान ताचे आड आर्ग्युमेंट घाले ते अशें: सीसीटीव्ही फुटेजीन फेरबदल करप शक्य। शिक्षक सेकंडरीचो आसलो तरी प्रायमरी सेकंडरी एकेच बिल्डिंगेन। घडणूक पयलेच फावट घडूंक ना, हाचे पयलीं ही गजाल घडल्या। घडणूक टॉयलेटींतच घडल्या अशें न्ही, दुसरे कडेनय जावं येता। कागाळ निलंबीत हेडमास्तर वा वेवस्थापनान करूंक ना, चलयेचे आवयन केल्या। हेडमास्तराची बाजू घेवंक कोण आपले चलयेचेर असले दुशण लावचो ना। बोर्डिंगांतल्यान घरा येवंक मेळचें म्हूण आरोप केलो म्हणप चुकीचें। आरोप करपाचो आसल्यार आपल्याक शिकोवपी शिक्षकाचेर करूं येता आशिल्लो। सेकंडरीच्या शिक्षकाचेरूच आरोप कित्याक केलो असो प्रस्न। दोनूय वटेनचे आर्ग्युमेंट आयकले उपरांत आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचेर कोर्टान 11 सप्टेंबराक निकाल राखून दवरलो। पिडीत चलयेक तेंको दिवंक कोलवाळचे लोक मोठ्या संख्येन चिल्ड्रन्स कोर्टान आयिल्ले। आनी तेजेर बेल जातली काय ना जातली ती 11 तारखेक तेका कोर्टान हाजीर रावपाकूच आमचे पीपीन सांगलेले आहा। आनी त्या प्रमाणे आमी रिपोर्टाच्या प्रमाणे ते पॉझिटिव्ह मेळलो आहा। आनी कितले ना सुद्दां म्हटलें जाल्यार लास्ट डिसिजन कितें जातलें ते जज दितलो। आनी आमचे गांवचे कितें आहा ते आमी गांवचे सगळे भुरगे तेज्या वांगडाच रावतले। सरकारी वकिलान आरोपीची पुलीस कादयेन चौकशी करची म्हूण मागल्या। तशेंच सुनावणेक आरोपीक हजर रावंक लावचो म्हूण सरकारी वकिलान अर्ज केला। त्या अर्जाचेर 10 सप्टेंबराक सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। कितलेशेच दिसांनी मंगळारा परत पावस पडलो। हो पावस मान्सूनाचे परतीचो। पावसाचे आनीक चडांत चड 3 आठवडे उरल्यात। तातूंत हो एक आठवडो बरो पावस पडूं येता म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता। हुस्क्याची गजाल म्हणल्यार अंदू सरासरी परस पावस वट्ट 22% उणो पडला। वर्सा येन्ना म्हणल्यार 100 इंचांक तेंकतालो। सध्या फक्त 82 इंच जाला। उरिल्ले 3 सप्तकांत पावस बरो पडलो जाल्यार गोंयकार गिमात सुटले। अजून हणजुण्या सारकेलीं धरणां भरपाचीं आसात। मंगळारा पावसान हजेरी लायली खरी, मात हो पावस परतीचो। अंदू 3 म्हयन्यांत फक्त 2099 मिलीमीटर पावस पडला। पोरूं 3 म्हयन्याक 2724 मिलीमीटर पावस पडिल्लो। अंदू 22% उणो। वर्सा येन्ना म्हटल्यार पावस 100 इंचांक तेंकतालो। सध्या फक्त 82 इंच जाला। The last year 2014 monsoon, if you take the 3 months June, July and August, we got 2724 millimeters of rain during the 3 months, whereas this year we got only 2095 millimeters, which was 22% below the long period average. परतीचो पावस सुरू जाला। पावसाचे फक्त 3 आठवडेच उरल्यात। So this year the withdrawal started on 4th September. Generally the withdrawal line passes over Goa after 1st October. So there is still 3 weeks time left. पावस सापूच उणो पडिल्ल्यान दक्षिण मध्य भारतात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती उप्रासल्या। गोंयांतूय फाटल्या कांय दशकांत इतलो उणो पावस पडिल्लो ना। अणजुणे सारकेले धरण अजूनय भरिल्ले ना। फुडल्या 3 सप्तकांत पावसान सरासरी गाठली जाल्यार गोंयकार गिमात सालवार। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। मायनिंग बंद जाल्ल्यान एमपीटीक 250 कोटीचो फटको बसला। एमपीटीन टुरिझमांतले येणावळीचेर नजर दवरल्या म्हूण एमपीटीचो चेअरमॅन सिरिल जॉर्ज उलयलो। दुसरे वटेन अंदूचे टुरिस्ट सिजनांत 20 क्रूज लायनर्स मुरगांव बंदरार येतले म्हूण शेड्यूल थारला। क्रुजांचो आंकडो वाडूं येता म्हूण एमपीटीचे चेअरमॅनाक आस्त। फाटल्या वर्सा 25 बोटी आयिल्ल्यो।
एमपीटी टुरिस्ट सीझन सुरू जाता काय म्हणून रावल्या. 2 years back, MBT handled about 50 million tons of cargo, out of which 40 million was iron ore. That is about 80% of the cargo. So when the export iron ore export ban was imposed, there was a immediate fall in the cargo throughput, and we suffered heavy loss. Even now, we are suffering a accumulated loss of about 250 crores of rupees. And if iron ore start exporting, then we will be able to cover up the loss suffered also. This year, so far about 20 cruise liners have confirmed their visit to MBT. Last year it was about 25 ships came, but some more ships we are expecting. म्हादय उदकावाद ट्रिब्युनला भायर सोडवचो अशें मागत धारवाडचे बार कावन्सिल रक्षामंत्री पर्रीकार आनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मेळ्ळे. पूण कितें तें ट्रिब्युनलच थारायतले म्हूण पार्सेकारान तांकां सांगलां. ट्रिब्युनला भायर सेटलमेंट करपाचें आसा म्हूण ट्रिब्युनलाक प्रतिज्ञापत्र करचें म्हूण पर्रीकारान तांकां सांगलां. मादाई के बारे में बताएं. We have come from Goa to meet Honorable Chief Minister to resolve the matter of Madai Kalsa Manduri River water dispute, and it should be settled as early as possible and make pressure on the Prime Minister and also Tribunal. We have given the memorandum stating that we have got so much of shares in one 7.5 TMC and another 45 TMC. We have got right, constitutional right, water, nobody can object water for all over any in India. Yeah, Solve the matter since rights are how can I take a role of tribunal? not. It We is are going to file the interim application. so you file it. Ask your Karnataka government that instead of making politics of it, No. kindly approach the Chief Minister of Goa. इट हॅज ऑलमोस्ट रिच्ड कंप्लिशन की खंयच्याय वेळार ऑर्डर येवंक शकता. अशा वेळार बियॉन्ड कोर्ट बसप अर्थ ना. आनी बार कावन्सिलान कित्याक करप तर ते सरकारान करूंक जाय न्ही. कोर्टांत जी मॅटर आसता ती कोर्टांतली मॅटर चालू आसा, ती घोळाक पडलेली आसा, कुजलेली आसा, डिके जाता अशी ना. घेऊ एक विराम.